एका बऱ्या शिक्षकाक वा शिक्षकेक आमी भुंय कसरी करयेत. जशें आमची भुंय आपल्या वयर जियेतेल्या मनशा मदें जावं दी, मनजते मदें जावं दी वा रूपचोड्या मदें कशें तफावत करता गे, तशेंच एक बरी शिक्षकी वा शिक्षक आपल्या भुरग्यां मदें वा विद्यार्थी मदें तफावत करिनजो. असलेच एक शिकाप आपल्या भुरग्यांक दिवन सर्व धर्म समन्वया विशयान शिकोवन एका विद्यार्थीक बऱ्याक पावयल्ली एलिझाबेथ टिचरीगेर आज आमी आग्रार येवन पावल्या. तर येया तांचे लागीं आज आमी उलोवया. येस एलिझाबेथ टीचर नमस्ते. नमस्ते. कशी आसा टीचर? हांव बरी आसा. आता सबार वर्सांत हांव नमस्ते टीचर वा गुड मॉर्निंग टीचर म्हळ्यार मिस करतात गे. गुड मॉर्निंग की म्हाका नमस्तेत म्हणूंक चड लायक जाता. कित्याक म्हळ्यार तें सार्वकालीक सकाळी म्हणयत राती म्हणयत संजेरी म्हणयत. ओके. गुड मॉर्निंग जाल्यार सकाळी एक म्हणजे दनपारा एक म्हणजे रातीक एक म्हणजे पडटा. तशें तुम्ही कन्नड टीचर जावन आल्यात म्हणून हांवें आयकलें. तशें कन्नड टिचरीन नमस्कार टीचर वा नमस्ते टीचर म्हणून जाल्यार बारी बरें तुमकां आवडटा म्हणून जालें. तर तशें म्हणटच न्ही टीचर तुमच्या ल्हानपणाक या तर आमकां सांगा तुमी एलिझाबेथ लोबो म्हणून तुमचें पुर्तें नांव. तशें एलिझाबेथ लोबो म्हळ्यार कोण, खंयसर जल्माल्ली, तांचे ल्हानपणाचे कुटाम कशें आसले ताचे विशयान म्हाका सांगतात गी टीचर. खंडीत जावन सांगता. म्हजो बाब थॉमस लोबो, मागीर माय वेरोनिका लोबो. आमी म्हळ्यार 5 जाणां भुरगीं जल्मल्ल्या एक कुग्रामा म्हणून संगीत. आमकां मुख्य जावन कृशी आसली. म्हजो बाब आब सगळे कृशी कामी आनी मस्तो आमकां गादे आसले. तशेंच जानवरांय आसलीं. दवणचे रेडे, पाडे, मोशी, गायो तेंत परत सर्वस्व आमचें. आनी आळ येताले आनी आमकां त्या दाळा इस्कालाक रजा एक 15 दीस पावसांत रजा मेळटली. त्या दाळा आमी सकाळांनी कलंगरचें म्हळ्यार नेज काडूंक नेज घालूंक एकदमेचें उदकान बारी संतोश आमकां. तो गाद्यांत लोळचें आनी फार म्हूण सांगल्यार भिजचें म्हूण सांगल्यार. तशेंच आमच्या घरा मुखार तोड आसलो तातूंत आमी उपयोवचें आसलें तेंकां. तें एक बारीक कुशेचें आमचें बाळपण. आतां जाल्यार बारी उडासाक येता. गुड्यार कानेरां काडिल्लीं, बेन्सां काडिल्लीं आनी खाली पांयान धांवतना पांय कांटे दुखताले. मागीर घरा येवचें आनी एक आल्फीन घालून काडचें. ते दाडा परत क्रीम पानी पुसूंक ना, कांय ना, शिंपी काडची आनी घोष्टूंचे पांयाक. मागीर चिमणे तेल सोडटाल्यात गी कांटो भायर येवंक म्हणून. नाही 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 शिंपीत आमचें परत सकाळी सर्व तें हें घालून घालून कलंगरचें आल्पीन घालून गुंडावचें आनी फिल्डांक कांटो काडचो. वय 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 तशें. इस्कालाक येताना हांव शिकल्लीं प्राथमीक इस्काल नेताजी किरिया बुनादी शाले म्हूण सांगून. आनी तें 5वी क्लास म्हणसर मात्र आसली. आमकां मागी टिचर म्हळ्यार 1ನೇ क्लासीची. तिणें आमकां त्या दळस निटींग आनी शिकोवचें आसलें. तिका कोणाचे गगरे आनी पुरा लेस पुरा करूंक आसलें मलाग. तें पुरा आमी करचें आसलें. आनी बारी इस्काल म्हूण सांगल्यार कांय ना, गांठ मारूंक एक बल्दी असो हाताळो ताका मारचें. मागीर आमचें कालें म्हूण सांगल्यार चेडवांक आमकां एक कळसो उदाडूं भिस्तां. चेरक्यांनी बल्दे भितर एक कोल घालचो आनी खांद्यार दवरचें आनी हलोवन हलोवन हांगा येता अर्दें उदक मागीर परतून धांवचें. तें एक बारी मजा आसली. आनी तशेंच आमचें तें मास्टरी तशेंच अमीर अली खान मास्टर आसलो, सुब्राय भट्ट मास्टर आसलो, बर्नाड मास्टर सकाळी सर्व धर्माचे पुरो मास्टर आसले तशें. आनी 5वी जातेत हांव 6वेक आनी 7वेक एका गव्हर्मेंट इस्काला गेली. वामदपदाव सरकारी ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ म्हूण सांगून हेटींत म्हाका उत्तादां नासलें कणकें घाल्लें बरें जालें. कित्याक म्हूण सांगल्यार त्या इस्कॉलांत बारी उणें आमी क्रिस्तांव भुरगीं धाकल्याक म्हज्या क्लासीन हांव आनी दुलसीन म्हणून दोगांत आसल्या. पूण इस्कॉल बरें मात्र बारी. कित्याक म्हूण सांगल्यार थंय आमकां सर्वधर्म समन्वय विशयान बोधन आसलें.
आणि सीताराम हळ्ळा म्हणून एकलो मस्त आसलो ताणें सोनवारा दीस सकाळी बसून भजने करूनचे आणि त्या भजनेक हार्मोनियम बजोवचें पावस्तीन डिसोजा म्हणल्यान ओहो बरी एक गंमत मात्र तांचें शारदा पुजे परस सगळ्यांनी म्हणूंक आसलें तर आमकां क्रिस्तांवच्या गितांनी काल म्हणजे निम्मदू येनद हेळ्ळी बन्नी म्हण आमी केदाळे जय क्रिस्ता राजा येसू विगे जय जय म्हणून बमरचें आसलें काली ते गमात आसलें आमी सगळे आमचो हें करना पूण एक बरी एक वातावरण कितें म्हणून सांगल्यार मस्त जावन टिचरां जावन दी म्हणून सांगून ताचे उपरांत हांव कार्मेल कॉन्वेंट हायस्कुलाक गेली थंय बोर्डिंगान गेलें म्हाका हें करना तितलें वातावरण बरें आसलें बोर्डिंगान जाल्लें वंती दुसऱ्या फिरगजेचीं चेडवां भुरगीं म्हणटाना आमकां बारीक बरें जातालें तें आनी आमकां सिस्टर मारिस्टेल्ला म्हणून ती HM जावन आशिल्ली आनी एकाच कुटुंबाच्या बरी आमच्या कडेन सगळ्यांनी संबंद दवरलो हायस्कूल जातेत हांव हांगा SVSाक PUC शिकपाक जॉयन जालें तें PUC जावन जाल्या उपरांत हांवें BA केलें ताच्या उपरांत हांवें B.Ed केलें मागीर म्हाका काम मेळ्ळें उपरांत हांवें करस्पॉन्डंट्स कन्नडा MA केलें तशें म्हणजे तुम्ही सांगताना तुमचे कुटुंब सांगताना तुम्ही सांगले म्हाका तुमचे कृषी कुटुंब आसलें घरांत पाडे रेडे पुरो आसलें तशेंच तुमच्या कुटुंबात एक स्वारस्यकर गडी ती आसा म्हणून म्हाका गोत आसा कित्याक तुमची व्हडली एकली मालगडी बहीण आसा ताच्या उपरांत उरली तुमी 2 सेट जोवळी म्हणून सांगून तुमी आनी तुमचो भाव जोवळे आनी ताच्या उपरांत तुमची अनेक सेट जोवळी आसात म्हणून सांगून ह्या जोवळ्यांची काणी म्हाका कितें सांगतात गी टिचर आमी म्हणून सांगल्यार म्हजो बाब एक्स आर्मी ब्रिटीश तेंपार आनी मलगडे म्हजे भयण सिस्टर लिविन्या म्हणून कालिकटा बेत्तेने मेळा सेरवाला ताच्या मागीर म्हजो धाट्टू आनी भयण जोवळी धाट्टू आनी भयण जोवळी मागीर हांव आनी भयण जोवळी तशें म्हज्या मांयक सडकश जावन म्हणून दिसता 3 पोटी मात भयणचेर ओके वय 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 तशें आनी आतां तुमगे जवळी म्हणटाना कांजर थोडे पोटे आवय बापायक थोडे पोटी कन्फ्युजन जावचें आसता म्हणल्यार एकल्या पोटा दिल्या उपरांत आनेकल्या खाले म्हणून आनेकले म्हणून सांगून थोडे पोटी एकाच भुरग्या 2 पोटी खावचे न्ही परत तले कले म्हणून जाला गी तुमगे नाही आमी आयडेंटिकल ट्विन्सच न्ही कितें आमी सांगल्यार पळयल्ली सांगतात फाती कशें जाता तुमकां जोवळी म्हणून सांगून म्हणटात करेक्ट वय जोवळी म्हण रेकॉग्नायज करचें जालें एकतलकाची आंगली त्या कालार एकतलकाच्या वस्तुरांनी परा तशें आसलें तुमच्या मदें आसलें गी ना ना म्हळ्यार आमकां एकतले शिवयताली शिवयताली वय 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 शिवयताली आमी कांय फोर्स करूंक आनी कांय नासलें आनी आमकां एकतलकाचें ड्रेस एकतलेका घालूं ते सादारण हें कितें एकतले घालता म्हळ्यार जोवळी जावन पुरो म्हणून तशें चिंताले पळोवंक एक कसले तुमी नासतले ना 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 आयडेंटिकल ट्विन्स न्ही आमी तशें जाल्यार तुमच्या मध्ये कन्फ्युजन ना कांय नासलें ओके तशें तुमचे PUC जाताना ताच्या उपरांत तुमी BA करतात B.Ed करतात आनीक तुमकां BA टिचर सडावत हांव सगळ्यां कडेन टिचरां कडेन विचारता तुमी टिचर जावन तुमकां एक इन्स्पिरेशन कोण म्हणून पूण तुमच्या काणयेन तर तुमचो नवरो तर तुमकां एक B.Ed करा म्हणून सांगून सांगता काय कितें म्हणटा तांकां एका टिचरे कडेन लग्न जायचें म्हणून ताका आसली काय तुमची एक मध्ये लव्ह स्टोरी म्हणून हांवें आयकलां ताच्या विशयी म्हाका सांगतात की टिचर आमचे अरेंज मॅरेज नाही LBW LBW म्हणून काले म्हणून सांगतात की आमच्या प्रेक्षकांक लव बिफोर वेडिंग म्हणून त्या कालार तें ग्रेट कितें सांगल्यार घरचीं ताका परा अनुमती दिनात खंयचें जाल्यार हांव सेकंड PUCंत आसली मागीर म्हजो नवरो त्या दळा फर्स्ट इयर BCom आसलो म्हाका आनी ताका पसंद या वळख जाल्ली म्हळ्यार त्या दळा इगर्जेंत आमच्या CYM म्हणून युथाचें एक संघटन आसलें आनी ते युथाचो प्रेसिडेंट तो सेक्रेटरी हांव जावन आसलें ओके आनी थोडे फावटी खाल्या युथांनी ते मेळून नाटक ड्रामा आनी करचो आसलो तशें आमी मस्त लगीन जाल्या आनी वळख जाली अचानक खालें जालें म्हळ्यार तो सेकंड इयर BCoमांत जाताना तो एअरफोर्साक गेलो ताच्या मागीर आमी कालें केलें आतां परा मोबायल आसात त्या दाळा मोबायलांनी कांय नात कागदां बरोवनची आहली कागदां बरोवनूच आमी आमचो मोगू शाबीत सांबाळ्ळो आनी म्हज्या नवऱ्याक एक आशा आसली की हांवें एक टिचर जायचें म्हूण सांगून देखून ताणें BA हांव आसतनाच सांगलें की तूं B.Ed कर म्हूण सांगून म्हाका तें प्रेरणा बरें जालें आनी म्हज्या बाबाक आशा आसली हांव टिचर जायचें म्हूण सांगून तशें जाल्ल्यान हांवें B.Ed केलें B.Ed केलें वय वय तशें तुमी B.Ed खंय केलें टिचर खंयच्या वर्सा तुमचें B.Ed जाता त्याच्या विशयान दिलें म्हाका सांगतात हांवें B.Ed केलें सेंट एन्स 77-78 ओके वय
बीएड जाल्या तक्षण कित्याक म्हणून सांगलें तुमी म्हाका सांगलें तुमचो पप्पा आर्मीत आशिल्लो नवरो एअरफोर्सांत आशिल्लो म्हणून सांगून तशें एक मिलिटरीची एक म्हणल्यार आमच्या भारतीय सेनेंत एक काम करची एक वडणी तुमच्या कुटुंबात ती एक देवून आयिल्ली म्हणून सांगित की पप्पाचें एक ते प्रतिरूप तुमच्या नवऱ्या तुमी पळोवन तशें तुमकां पसंत जालें की ना तो एअरफोर्सा गेल्लो मागीर मागीर गेलो वय 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 पूण ताका वडणी आसली कित्याक म्हळ्यार तो एनसीसींत आहलो एनसीसींत हांगा ऑफिसर आमच्या कॉलेजींत ताका वडणी आसली आनी तो म्हजे कडेन सांगतलोय थोडे बोटे उलयतना म्हाका वचूंक जाय म्हण सांगून तशें तो सिलेक्ट जावन एअरफोर्साक गेलो तुमकां त्या वेळा बेनिस म्हळ्यार त्या वेळार तरनो मोग तरणाटी प्राय आतां वो एअरफोर्साक येता आनीक चडावो आतां आर्मीक येचे एअरफोर्साक येचे म्हणटाना एक बे आसता आतां काचे ह्या मनशा कडेन काजत जालें जाल्यार मुखार लायफ कशें कोणना वो खंयच्या गांवांत आसता हांवें हांगा आसा जें म्हण सांगून ती एक कंत केदाळे म्हणजे दोसल्या की टिचर खंडीत ना कितें म्हणून सांगल्यार आमी त्यात बॅकग्रावंडांत आसलेलीं म्हजो बाबी आर्मींत आसलें निमती म्हाका पयलें तावनी आर्मी या पुलीस डिपार्टमेंटान त्या प्रवती कशें लायक चड वय आनी म्हाका खुशीत जाली तो एअरफोर्साक गेल्ले म्हणून ती एक युनिफॉर्माची एक काय म्हणटात ग्रेड ती एक व्हडली वय 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 ओके तशें तुमचें बीएड जाता बीएड जावन तुमी फर्स्टाक खंयच्या इस्कॉलाक तुमी जॉयन जातात सुरवेर हांव 78 म्हणजे रिजल्ट येवच्या पयलेंत सिस्टर लिडिया म्हणली तो बँगलोर वचो सेंट रिजान थंय पोस्टा कन्नडा म्हण सांगून तशें म्हणजे रिजल्ट येवना जाल्यार हांव गेलीं थंय सिस्टर फिलोमेना आसली आमी 16 जाणां कॅन्डिडेट आसलीं तांचें रूल काय म्हळ्यार पयलें आमी क्लास घेवचे भुरग्यांक ती अरेंज करतात आनी हांव थंय सिलेक्ट जाली डेमो क्लासींत वय डेमो क्लासींत ताचे उपरांत पूण म्हजें अपॉयंटमेंट एप्रूव जावना कित्याक म्हळ्यार रिजल्ट येवना रिजल्ट त्या वेळार सिस्टर पॅट्रीक आसली ती बरी मनीस तिणें हांगा एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक वचून म्हजें प्रोविजनल आनी पोस्ट एप्रूव करयलो तिणें करयलो तशें जाल्यार तुमी फर्स्टाक बँगलोर तुमी जॉयन जाता वय वय सेंट सो बँगलोर तुमी कितले वर्सां काम करनासले 21 वर्स काम करनासलें हांव 21 वर्स आनी हांगा गांवांत काही पोस्ट आसल्यार सांग म्हण म्हज्या देवादीन म्हज्या चार्ली भाऊजी सांगलें आमी तो बरो मनीस आनी म्हाका मस्त हेल्प केलां मागीर तशें आसतना हांगा काश्या पोस्ट आसा म्हणून खबर मेळ्ळी तशें थंय एप्लाय केलें काश्या हांवें तशें काश्या तुमी आयल्या उपरांत तुमचें लग्न जाता ताच्या पयल्यांत लग्न जालें ताच्या उपरांत लग्न जाता उपरांत लग्न जाता ताच्या उपरांत नवरो पाटी येता म्हळ्यार 1 वर्स तुमी काजन 1 वर्सा उपरांत नवरो एअरफोर्साचे सोडून पाटी येता गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान काम करता मागीर तुमचें लायफ तुमी काश्या कंटिन्यू करतात कितले वर्सां काश्या शिकयला टिचर तुमी काश्या हांवें 12 वर्सां शिकयलां 12 वर्सां ताच्या उपरांत चडाव वता ते एक पुटी सिटीक गेल्ली मनशां सिटींत रावन म्हळ्यार तुमी बँगलोर आसल्यात 1 वर्स ते लायफ पळयला तुमचो नवरो एअरफोर्सांत आसलो तशें तांचे लायफ मिलिटरीच्या लायफांनी पुरा पळयला तशें कम्फर्टेबल सिटी लायफ आसतना ते पुरा सोडून तुमी आग्रार पाटी येवंक कारण कितें टिचर आग्रार पाटी येवंक कारण ते आमचे इमोशनल फिलींग म्हणून समज सारद आसा कित्याक म्हळ्यार आमी दोगांय हांगाचींच मागीर ताचो बाब आनी म्हजी फॅमिली हांगाचीच तशें म्हज्या मांयकी वडणी आसली आनी म्हज्या मांवांकी हांगा येजे म्हणून सांगून वडणी आसली म्हणजे म्हजी मांय काश्या म्हजे सांगता आसली आनी आमकां हांगा परिसर बारी बरें नितळ ग्रीनरी आनी आमची फिरगोजेन वळखीची मनशां मस्त करेक्ट आमी हांगास ल्हान व्हड जाल्ले आनी सकळी आमी कितें सक्रामेंत पुरा घेतिल्ले हांगाच तशें जालें तराची वडणी आसली देखून आमी हांगात येवन सेटल जाले तुमी हांगा सेटल जाल्यात तशें तुमी काश्या 12 वर्सां शिकयतात ताच्या उपरांत तुमचो वर्ग खंय जाता टिचर म्हणजे मागीर ट्रान्सफर हांगा आमच्या फिरगजेंत क्रिस्त ज्योती हायस्कुलाक जाता काश्या आसतना हें इस्कॉल जावना उपरांत इस्कॉल जाल्यार हांगा एप्रुवल आनी येताना तेका लेट जालें मागीर एक पटें गव्हर्मेंटान परमिशन मेळिल्लें मागीर हांवें VRSाक हांगा एप्लाय केलें हांगाची टिचर काश्या गेली मागीर काश्यातान हांव हांगा आयली तुमी हांगा आयल्यात वय वय तशें तुमकां आतां सिटी लायफी तुमी पळयलां बँगलोरची लायफी पळयलां तुमी हांगा आतां आग्रार हांगासरी तुमी रावून आसात तुमकां खंयचें लायफ चड आवडटा म्हाका न्ही जावं हांगासो लायफूच बरो म्हणून बघता तें कितें हांगा पिसफूल एक हें सिच्युएशन आनी आमची शेजारी आसा बारी बरी मनशां केदाळा खंयच्या हाका जाल्यार येवन भोंवतात आमकां गरजेक आनी हांगा आयिल्ले निमती आमकां रेकॉग्निशनूय मेळटा हळ्ळी जाल्ले वंती रेकॉग्निशन खातीर आयिल्ली म्हूण न्ही हांव पूण एक तराचें उल्हास संतोश आमचो तो गांव करेक्ट आनी केदाळ आयल्यार येवयेत घरा आनी मुख्य जावन हांगा फिरगोजेच्या लोकांची पूर आमकां वळख सिटींत वळख ना एकामेकाक
करेक्ट ओकल्या घरा कोण रावता फाटल्या घरा कोण रावता म्हणल्यार पुढचो पावना तशें हांव चिंतता खंयसर आमच्या लोकांनी हाचे विशयी दिली चिंतना आठोवची गरज म्हणून म्हाका भोगता कित्याक ह्या दिसांनी एकामेकाचो संबंदी आमकां खंय उणो जाला तुटला आनीक काल म्हणटात हळडी सोडून डेल्ली गेल्ल्या मनशांची सोबीत संसार म्हणून दिसता पूण ते वचून पावता नंतर कळटा की तेच्या फाटल्यान कल एक समस्या आसा कल एक प्रॉब्लेम आसा म्हणून पूण तुमी तुमच्या ज्या माय गांवांत दवरलो मोग त्या तुमच्या फिरगजाक तुमी पाटी येवन हांगासरी तुमी तुमची सेवा दिवन आसात सो तुमच्या वाड्यान जावन दी तुमच्या फिरगजेन जावन दी तुमची सेवा आसा आनी तुमी सांगलें म्हाका उलयतना 25 वर्सां एक दोतोरची टिचर जावनय तुमी वावरल्यात म्हणून सांगून ताची इल्लीशी जिणेची काणी म्हाका सांगतात गे टिचर दोतोर हांव 10वे क्लासीक शिकयतालें हें करना आनी म्हाका भुरग्यां सांगता मिक्स जावचें म्हणल्यार बारीक खुशी कित्याक म्हळ्यार आमी टिचरांनी काम करचें निर्जीव वस्तूच्या मदें जिवंत भुरग्यांक हें मदें तशें आसतना तांची बोगणां आनी तांचें स्पंदन त्या विशीं आमी चिंताव करेक्ट ते एका कामान मात शिक्षणांत मात्र एक अवकाश आसचो ऑफिसांत फायलां मदें या कंप्युटरा मदें पोर आसल्यार ते निर्जीव वस्तू म्हणून सांगून भुरग्यांच्या मदें एक वावर कसो संतोष कित्याक म्हळ्यार दुसऱ्या घरांत येतात तांचें प्रतिक्रिया कशें म्हण सांगून आनी हायस्कुलाची भुरगीं जाल्ल्या निमती तांचे थोडे समस्या दुसऱ्याच आसतात दे आर टिनेजर्स करेक्ट तांचे सायकोलॉजी आमकां कळचे पडटा इस्कॉलांत जाल्यार आमकां खालें ते भुरगीं खालें आशेतात म्हळ्यार रेकॉग्निशन आशेतात हें म्हजें एक्सपिरियन्स करेक्ट प्राथमीक इस्कॉलांत तशें ना आनी म्हणटलें हें केलें शिक्षा जालें हें करतात हायस्कुलाक येताना तांणी अपेक्षुचें आमचे टिचरां मास्टर आमकां रोल मॉडेल जाय जें सांगून करेक्ट आनी ती पळयतात भुरगीं आमी आतां सत्य हेळीर हांवें तूं फटी मारल्यार रायट ती कालें करतात सांगल्यार कुडलेक थोडे फाटी सांगतात नाजाल्यार फाटी हें करतात स्पंदन करतात आनी तांकां आमी करेक्शन कितें दितना तें आमी क्लासरूमान सगळ्या मुखार दिल्यार फील जाता करेक्ट हें आमी हें केलां तांकां प्रत्येक तरान आपोवन आमी करेक्शन दिवंक जाय म्हणून म्हजी बोगणां नाजाल्यार आमी कालें करचें कोत्ता जनरल सांगचें सांगतना तूं म्हणनाय करेक्ट पिन पॉइंट करूंक जाय आवय भुरग्यांक कशें आमी सांगल्यार धाकल्याक नांव हेळिदंते नुडे नांव तांकां वय तशें आमी सांगून हें आसा पळय हें करना तशें जाल्ल्यान भुरग्यांक आमी चिंता तशेंच आमी एक हें केल्यार बरें मेळटा दे आर टिनेजर्स म्हणून आमी मतीन उडास दवरचें कित्याक हातांत ग्रेनेड हाडल्या बरें ते केदार पडटा म्हणून न्ही तशें न्ही ती एक येदेशें मिस्टेक जाल्यार पळय तो कन्नडान सांगता आमी मातू मनाकेडिसीतू तू ओलेकेडिसीतू म्हणटात एक कितलें बरें इम्प्रेशन एका टिचरी वचून आसल्यार टिचरीन एकच मनाचें उलोवन काल्यार उलयल्यार पुरो ताचें मनत मोडून चलता भुरग्याचें करेक्ट हें म्हजें एक्सपिरियन्स हांवें भोगलें तशें करना देखून तांकां खाली आमी सांगचें जाल्यार एकत आमी प्रायवेट आपोवन सांगचें आनी भुरग्यांक सगळ्यांक अनवय जावचें बरें सांगचें जाल्यार तें त्या दळा नांव न्ही तशें म्हणून सांगून म्हाका भोगता तशें तें हें केल्यार दे विल इम्प्रूव तुम्ही सडावत तुमचे कडेन उलयतना तुम्ही मस्त कडेन आतां तुम्ही उलयतना म्हाका सांगले सर्वधर्म समन्वयाक तुम्ही सड्ड एक इम्पॉर्टन्स दितात म्हळ्यार एका इस्कॉलांत म्हणटाना हर एक जातीचो लोक आसता म्हळ्यार भुरगीं आसतात दुसऱ्या बॅकग्रावंडांतून येवची भुरगीं आसतात आनी ते स्पेशली हायस्कुलाक म्हणटा आसतना ते टायम हादी हारेया आमी टीनेज कितें म्हणटा ती बारी एक डेलिकेट एज कित्याक त्या एजीर एखाद्या वेळार त्या भुरग्याक बरें मेळ्ळें ताची सगळी जिणी बरी जावची चान्स आसा आनी तेन्ना त्या टायमार त्या भुरग्याक तें कलेय एक नाका जाल्लें घडटा वा कितेंय एक अवघड घडटा जाल्यार ताची सगळी जिणी पाड जावची चान्स आसता म्हणल्यार बरें तुमी सांगलें तशें म्हणटा आसतना टिचर त्या प्रायर म्हळ्यार तुमच्या त्या टायमार ती प्रायेची भुरगीं कशी आसली म्हळ्यार तुमी सुमार वर्सां एक 15 वर्सां त्या इस्कॉलांत शिकयलां म्हणटा आसतना तुमी पयलींच्या भुरग्यांक पळयलां आतांच्या भुरग्यांक पळयलां तशें पयलींच्या भुरग्यांक हँडल करचें सुलाभ आसलें की आतांच्या भुरग्यांक तुमकां सुलाभ जातालें पयलींच्या भुरग्यांक हँडल करचें सुलाभ आसलें कारण कितें टिचर कारण म्हळ्यार एक तांकां त्या दळा समाजीन चड बरसूंक अवकाश आनी पेरंट्स दिनातलें दुसऱ्या संघटन आयल्यांत ताका ते भुरगे जॉयन आनी जायनातले आनी ते ऑब्जर्वेशन तांचें कितलें जाल्लें म्हळ्यार खाली घर इस्काल आतां तशें न्ही सकड हें आसा मिडिया आयलां तांचे कडेन सकड म्हणटा सकड आसात ती आमचे वरनी थोड्या सांगतेनी हुशार जाल्यात आतां धाकल्या सांगचें जाल्यार आमी पयलींची टिचरां काल्यां करतालां एक लेसन प्रिपेर करचें जाल्यार बूक वाचून आनी पुरो येवचें खंयचे बूक वाचचे मायन्यूट एक शब्द आयल्यार ताच्या बॅकग्रावंड आमी सोदून काडून प्रिपरेशन करचें आतां ना गूगल दमल्या जालें करेक्ट कुडलें मेळ्ळें
तशें करना पयलींच्या काळात तशें ना त्या वेळार आमकां बूक वाचूंक जानवाई सोडूंक मस्त अवकाश आसलो भुरग्यांक जाल्यार आमी लायब्ररी पिरियड म्हण आसून तांकां लायब्ररी बूक दिताले करेक्ट आनी भाशण स्पर्धो करतना एकच विशयाचेर न्ही त्या भुरग्याक एक एक बूक दिवचो तुवें हाचेर उलयचें तुवें ह्या बुकार उलयचें म्हणून तांकां प्रिपरेशन टायम दिता आमी तूं कशें तें प्रेजेंटेशन करताय पळय त्या वयर ताका मार्क घालचे करेक्ट ना जाल्यार एकच विशय म्हळ्यार आयकोन एक बोर जाता हांगा एक बसयल्ल्यान की तिकेशे जड्जेसांक की तिकेशे ना कशी जाता एकच आयकोन आयकोन नेम सांगून पूण ते बूक दिल्ले वती ते लायब्ररी वचतात करेक्ट आनी हें करतात ओके तुम्ही तशें म्हळें आदल्या काळार आमी चिंता इल्लेशें बरें आसलें म्हळ्यार आमी ल्हान भुरगीं आसतना जाल्यार आमकां इल्ले बुकांचे पिसाय आसली बूक वाचूंक मेळटाले आनी आतां काल आसल्यार जस्ट येतात एखादो युट्यूबार सर्च करतात गुगलार सर्च करतात आनी तें फिनिश करतात आनी तांतू इंकान जाता की म्हण सांगल्यार तांतू असलें इन्फॉर्मेशन सोमांगी न्हयी ते खंय वचून व्हेरीफाय करचें म्हणून थोडे पडी भुरग्यांक कळना देखून हांव चिंता बऱ्या वरनी चड वायटाची प्रभाव ह्या तांच्या भुरग्यांचेर चड आसा जाल्ल्यान आनी पयलें जाल्यार शिक्षा दिवंक आसली आता शिक्षा दिवंक ना तशें तुमी दोनी ते संदर्भ पळयल्यात म्हणून हांव बघता म्हाका हांव चिंता तुमच्या टायमार तुमी रिटायर जावच्या पयलें तुमकां काही म्हणे जेंटल पेरेंटिंग भुरग्यां मारनो जाताली परत रूल आयिल्ली की टिचर रूल म्हण नाचली थोडे मारताले मास्टर टिचरां जावन दी पूण तांकां मारचे वरनी थोडे बडे शब्दानच समा करूंक जाता म्हणल्यार म्हजें एक एक्सपिरियन्स हांव थोडे पटी तमाशे कितें म्हण सांगल्यार एक वाक्य शिकोवन हें सांगल्यार ह्या ना जाल्यार अडिकोलान पयलें मारचें आसलें देखून हांवें कालिंगरच्यान वता ह्या ना म्हळ्यार धर अडिकोल काण घे म्हणजे भुरग्याच्या हातान काण घेता हांवें न्ही तुका शिकोवन सांगलें म्हाका मार म्हणजे ओके ते दळ तें भुरग्यांक कालें करता मारून घेना हात पाटी करता आनी दुसरे दिसा तें शिकोवन येता वय वय तुमी ते काले म्हणटा रिवर्स सायकोलॉजी यूज करता वय 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 थोडे पटी ते वर्कआउट जाता ओके पूण काही म्हणी थोडे पटी थोडी भुरगीं म्हळ्यार आसतात थोडी पोखरी असतात ते केदाळ म्हणी उलटा जाल्ले काही म्हणी एक इन्सिडेंट आसा गी तें म्हाका म्हज्या लायफांत येदोळ्यो हांवें बगूंक ना आनी भुरग्यांक खुशी कितें म्हळ्यार सांगचे प्रकार सकट धर्माची येताना थंय आतां फेस्तां आसतात श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्रिस्मस रमजान त्या भुरग्यांक पयलें सांगचें अळे रमजाना विशयांत तूं एक 5 मिनटां म्हज्या कन्नडा पिरियडीक उलयचें तो तयार करता ते सकट भुरगीं आयकतात ते दळा खालें ताचें रमजानाचें म्हणून कळटा श्री कृष्ण जन्माष्टमी एक भुरगो उलयता ताच्या बॅकग्रावंड सकट भुरग्यांक कळटा करेक्ट क्रिस्मसा विशयांत उलयतात तशें हें करना आमच्या इस्कॉलांत ते क्रिस्मस आचरणें रमजान आचरणें दिपावळी आचरणें तें परा करतालीं वय तशें पूण हांव चिंता आतांच्या टायमार खंयी एक कडेन म्हळ्यार आतां टिचरां इस्कॉलान काले उलयतात ताचे वयरच एक ल्हान इश्यू काडून भुरग्यांनी पेरंट्सा कडेन दुसऱ्यान सांगून पेरंट्सान दुसऱ्यांत अर्थ करून काडून खंयी एक कम्युनल हाच्या धर्मान मुस्त कडेन झगडें जाल्लें आमी पळयता सो हाचे विशयान तुमचे एक अभिप्राय तुमी कितें सांगतात टिचर म्हजे अभिप्राय काले म्हळ्यार टिचरांनी इस्कॉला भितर येताना धर्म राजकीय जात कात भायर दवरून येवचें मस्त उपकारा पडटा आजकाल ताच्या मतीन तेन्ना भायर वचचें भुरगीं कांय करूंक वचना हें करना तीं घरांत आयल्यार आमी एक सर्वधर्म समन्वय म्हणल्यार त्या भावनेंत गेल्यार खंडी जावन खंयची टिचरां मास्टरांक एकलो समस्या येवं दिवचो ना ही भायर दवरून वचचें गेटी भायर करेक्ट आज आमी थोडे बोटी कालें करता म्हळ्यार आमी बॉडी दिवन मार खाता थोडे बोटी तें आसा करेक्ट मस्त गणितां तशें आसा बॉडी दिवन मार खावचें म्हणटात पळय देखून आमी चिंतून आजकाल भुरग्यांक मुखार उलयचें पडटा आनी हे देशांत सू आसल्यार सुकुरुंडे करतात करेक्ट पूण आतां हांव चिंता खंयी एक कडेन म्हण सांगल्यार आमचें म्हळ्यार आयदोळ आतां भुरग्यांक जावन दी घरचें वातावरणान गी वा राजकीय वातावरण भुरग्यांक कशी कळटात ती ह्या दिसांनी हाचे वरवीं खंयसर एक कडेन एज्युकेशनाचें मूळ मंत्र कितें आसा तें खंयसर एक सुकल्या बरी म्हाका भोगता टिचर तुमी कितें म्हणटात हाचे विशयांत ताचें मूळ मंत्र खंय सुकता म्हण सांगलां पयलें हांवें सांगलें तीं भुरगीं निर्जीवणी ती जिवंत हें आनी तांचे मुखार उलयतना आमी सत्राय करूंक जाय एक आनी उलयतना जाल्यार खंयच्याच धर्माक वयर दवरचें या खंयच्याच धर्मा सकला घालचें थोले खंयचेंय वाक्य क्लासरूम सिच्युएशनांत येवंक नजो उलयतना जाल्यार हें करना आसा पळय सबार फावटी आमी तो सुकोवन पडचें आसा त्या विशयांत टिचरांनी हें करना भुरग्यांचें मन तें नितळ आसता खंय प्रायमरी येतावन येताना हायस्कुला येताना सकड कुशीनी तांकां पुरा प्रेजर पडटा कित्याक म्हळ्यार
एक टिचर ना हांव कन्नडा घेता आनी एकलो गणिता आनी एकलो हें म्हणटाना पळय 6 जाणां भुरग्यांक पळयतात तीं करेक्ट हेंकर थंय आमचे डिलिंग्सी तशेंच आसता त्या सब्जेक्टा प्रकार करेक्ट एक इन्सिडेंट सांगचें म्हळ्यार हायस्कुलांत भुरग्यांक रेकॉग्निशन गरज म्हणून हांवें सांगिल्लें आनी आमी हजीर आपयतानाय हांव पयलीं चिस्करताना हांगा येताना हजीर आपयता म्हूण सांगून येताना 18th हांवें हजीर बगूंक तो केला मात भुरग्यांक सुरू केलें तो 1 2 3 4 5 absent 6 ಆಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಖೈದಿಗಳ ನಂಬರ ಕರೆಯುವುದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೆಸರು ಕರೀತೆ ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿ ನೀವು ಸಂಗಲಿ जायत म्हळें मागीर हांवें सुरू केलें अनुपमा आनी कालें अल्बर्ट कालें आसा पळय तांचें नांवां आपयताना तांकां खुशी जाता आपयताना करेक्ट आनी आमच्या मतीन ती तांचीं नांवां उडास उरतात आनी तोंड उडास उरता आतां जाल्यार पक्कन म्हणल्यार टिचर नमस्ते ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ म्हळ्यार ನೀನು ಗಣೇಶ ಅಲ್ವಾ म्हणटा हांव ಓ ಟಿಚರಿಗೆ ನನ್ನ ನೆನಪುಂಟು करेक्ट सांगतात तें एक हांवें सांगचें धाकल्याक हें करना आजकाल कित्याक म्हळ्यार हांवें सांगलें न्ही दुसरे सब्जेक्ट टिचरां मास्टरां येतात म्हूण सांगून आमचें कितें बुट्टी आसा तें हें करना नांवां आपयल्यार चड बरें म्हूण म्हाका बगता भुरग्यांक रेकॉग्निशन बारी गरज हायस्कुलान करेक्ट आनी तीं टिनेजर जाल्ले तीं थोडे पोटी चेडवां भुरगीं चरके भुरगीं आसतात हें कारण तांणी बारी सुबीत केलें दूर हाडचें आतां असो येतात टीचर ಎಂಥದ್ದು ಅವನು ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅವೇ ಮಳೆ ನೀನು ನೋಡುವುದರಿಂದಲ್ವ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ನೀನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಲ್ಲ ಅವನು ನೋಡ್ತಾ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಬೇಡ ಎಂಥ ಟೀಚರ್ ನೀವು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನು ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡುವುದು अशें म्हूण सांगचें आसा तांणी हेंकां थोडे फावटी ती लेटर आनी परा पास करचें बरोवचें आनी परा आसता तें कॉमन आसता त्या प्रायेचे ओके वय थोडे फावटी तें काल जाता म्हळ्यार इंटर रिलीजन आनी जर मस्तवाक पावतना तांकां थोडे फावटी गुटान आपोवचें आसा आनी म्हणचें चरके कडेन तुजें नांव तुका प्राय घेतली म्हण विचारचें हांव म्हजे मुखार सांगता असो मोग करताय म्हण सांगून हेंकान ताका तुका काल्यान बगता तूं ताजो मोग करताय म्हूण बगता गे म्हूण अशें विचारचें हेंकान आनी एखाद्या वेळी तुमकां मोकोन काजर जाल्यार आतां तुमकां तुमची प्राय कोण बसता तुमकां तशें ती हेंकान पळय जोर करना आनी परां न्ही चिंतीचे तुमी हेंकान करेक्ट तुका आनी हेंकान तुमी तुमचें आतां शिकची प्राय बरें शिका करेक्ट हेंकान हें पुरा तुमच्या मतीन दवरनाय म्हूण सांगून हेंकान पळय ती समज जातात करेक्ट तें आमी आनी एकल्या कडेन आनी एका टिचरा कडेन सांगूंक नजो रायट आनी भुरग्यां कडेन सांगून कित्याक वता तीं उलोवच्या परसार हाडले तुवें ताका अशें केलां म्हणून हें करता पळय तें बारीक दुखता तांकां करेक्ट भुरग्यांक करेक्ट थोडे सांगती हायस्कुलांत आमी गुटांनीच दवरचें पडटा थोड्यांचे भुरग्यांचे पर्सनल वय तें दाळा सांगूंक येतात थोड्याक समस्येक आमकां परिहार करूंक मेळटा वय 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 तशें म्हळ्यार ते टिनेज प्राय म्हणून कान जाता आनी हॉर्मोन्सा विशयान तांच्या कुडीन काली बदलावण जावन आसता कित्याक थोडे फावटी पेरंट्स जावन तांकां तें समजना कित्याक पेरंट्स तांचे विशय चड नॉलेज आसना तशें म्हणून पेरंट्स जावन तांकां ते काल्याक तांच्या कुडीन तशें बदलावण बगता तें कितें म्हूण सांगून तांकां समजना त्या वेळार टिचरांनी तशें मोदें पडोवन तांकां तें समजयचें पडटा तशें तुमी त्या भुरग्यांक ताचे विशीं तांणी पुराय तशी माहिती दिताल्यात की वय कंटिजन तें म्हाका तसलें सांगूंक बारी बरें सवाल तें हेंकां प्रत्येक जावन चेडवां भुरगें करेक्ट तांकां त्या प्रायाचें बायोलॉजी शिकयतात तांतूं आसा तांकां पूण काल्यार तांच्या कुडी विशयांत बदलाव जावच्या विशयांत थोडीं भियेता ती हांवें पळयलां हेंकान थोडीं रडतात पर्यंत रायट वय हेंकान कालें जालें कोणना म्हाका ही कली पिडा कोणना आनी कालें म्हण सांगून हें करना पळय तें आमी सांगता खंडीत जावन हें करना आनी त्या दाळा कालें करीचें कितें करीचें हें पूर आमी सांगता थोडे फावटी ती तांची समस्या आमचे कडेन हाडून येतात करेक्ट भुरगीं करेक्ट तांकां कालें मना पसंद जायनातलें घडीत दुसऱ्या वरवीं जालां जाल्यार दे वील कम एंड शेअर करेक्ट सांगतात हेंकान तें मस्त जाणां भुरग्यांचे सवय आसा हें सांगचें आनी परां हेंकान तशें आतां एब्यूज जाल्लें वा कालें तुमचे कडेन भुरग्यांनी अशें उक्तेपणान अशें शेअर करूंक मुखार आयिल्ल्या वेळार टीचर तुमी तांकां खंयच्या रितीन हेल्प केला म्हणून सांगल्यार ताले कावन्सिलींग जातालें त्यामुळे इस्कॉलांनी पुरो आसतालें गे आतां थोडे कडेन कंपल्सरी जालें इस्कॉलांनी कावन्सिलर्स आसा ज्यामुळे ताले कंपल्सरी केला आनी अर्ली पुरो घडीत जाल्ल्या वेळार आमच्या पुलिसांक इन्फॉर्म करचें जावन तहलें पुरो हें आसात तहले कली केसीस तुमकां हँडल करूंक मेळ्ळे की तुमी आसतना तुमी ते कशें सांबाळलां कशें हँडल केलां हांवें म्हज्या गमनाक आयल्यार थोडें हांवें हेडमास्टरा कडेन सांगचें हेंकान एका तशेंत भुरग्याक घर कामाक म्हणून दवरूंक चिंतल्लें
ताच्या बहिणीने म्हाका सांगलें म्हजे बहिणीक कडेन फाल्यां आपोवन व्हरतात खारार घरकामाक म्हणून सांगून हांवें कुडले आमच्या हेडमास्टरा कडेन सांगलें अशें सर म्हणून सांगून मागीर हेडमास्टरान तें फावो त्या मनशांक सांगून तें हाडयलें करेक्ट मागीर तें भुरगें येयलें तशें आता तुम्ही आडयल्या म्हणून सांगतात पण थोडे कडेन काम जाता आडयल्या कडेन म्हळ्यार आता तवले इन्सिडेंट घडताना पेरंट्साचे विरोध तुम्ही वचून कंप्लेंट करणे त्या भुरग्याक तांतले भायर हाडीचे पडटा आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही सांगले कामाक त्या भुरग्याक व्हरतले तुम्ही गेले आता तुम्ही ते आडावन त्या भुरग्याक तुम्ही फाटीच काला कापून हाडल्या म्हणून तवल्या वेळार फॅमिली तावन तुमकां काही म्हणे धमकी आयकोंक मेळ्ळा गे तले थ्रेट्स काही म्हणे तुमकां आयल्यात गे जिवाचेर आपाय जावचे तले कले म्हणे तुमकां घडलां गे म्हाका येवना म्हजो मुखेल मिस्त्री आसा पळय ताच्या गमाना काडलेलें ती तो तांचे एप्रोच जावन पेरंट्सा कडेन ती म्हळ्यार 6 जाणां चेडवांत त्या फॅमिलींत ताणें आपोवन कितें म्हळ्यार ती बोरी दुबळी आवय बिडी बांदता बापूय कुलीच्या कामाक येता तांकां आपोवन समजोवन आनी पुरा आनी काल्याक म्हळ्यार दुबळीके निमती ती इस्कलाक अशें म्हळ्यार ताका मागीर आमीच टिचर जोड्यांनी फीस बांदचे आनी युनिफॉर्म दिवचें तें पुरो आमी करतले तुम्ही करतले मस्त अशें केलां आनी करतना जाल्यार तें जात धर्म पळोवंक ना करेक्ट आमी दखल्याक जाले एका मुस्लीम भुरग्याची एकलो क्रिस्तांव भुरग्याची हिंदू भुरग्याची त्या गायचे आमी फीस एका टिचर बांदचे आनी थोडे मास्ट्री बरे दराळ स्वभावाचे आसले तांणी तशें ती तशेंच करताले वय वय तशें म्हणून सांगतना टीचर म्हणून सांगल्यार फकत एक बुकांतले लिसांव कितें सिलेबस कितें आसा ते शिकोवचें मात्र न्ही बट एक टीचर म्हणून सांगतना त्या भुरग्याच्या सर्वतोमुख अभिवृद्धी खातीर तुमी काम करचें पडटा तांचे पर्सनल लायफी तुमी पळोवन थंयसर एका आवय आसता आनी तुमी बरीचें पडटा कित्याक साबारपुटी भुरग्यां कडेन आवय बापाय कडेन कितें शेअर करूंक जायना टिचरी कडेन येवन बरोबर सुद्दां टिचरी कडेन सांगता आसतना तुमी एक कावन्सिलर जावन थोडे पुटी एक नर्स जावन थोडे पुटी सक्कण म्हणजे रोल एका टिचरीन प्ले करी म्हणून सांगतात ना सडावत कान जाता घरांनी तुमकां समस्या टिचरां म्हणून सांगता तांकां कुटामी आसता घरचें काम करीचे इस्कलाके वचचे म्हणटा थोडे पटी काही स्ट्रेस फील जावन हांव एक काल एक टीचर जालें गे तुमकां केन्ना बघुलें आसा गी ना 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 आमी घरचे खंयचे समस्या इस्काला करना आमी गेटी भितर गेल्यार मागीर त्या भुरग्यांनी येटी नमस्ते म्हळ्यार तेंच्या उदकान पळोवन पुरा समस्या पुरा खंयचेय मतीक दवरनात कोणी आमी हेंकां त्या विशयांत चिंतूंक वचना म्हजी अभिप्राय हांवें सांगची समस्या नातले मनशां कोणी येनात करेक्ट ती आमी घरांत सोड न्हू थंय हेटी भुरग्यांचें तोंड पळयलें मागीर कळ्ळें समस्या चलतात समस्या चलता वय 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 तशें टिचर आमी मुस्तदाच्या विशयांत आमी तुमच्या जिणेच्या विशयांत उलयल्या तशें येता आसतना तुमी हांगा 21 वर्सां जाल्या उपरांत मागीर तुमची रिटायरमेंट जाता तशें रिटायरमेंट तुमचें कशें जालें खंयच्या वर्सा तुमी रिटायर जाल्यात ते रिटायरमेंटाचो संभ्रम कसो आसलो तुमकां एक काले म्हणटात सेंड ऑफ म्हणून जालें गे भुरग्यांक तुमकां कशें सेंड ऑफ दिलें त्या एका संभ्रमा विशयान म्हाका सांगतात गे टिचर 2012 हांवें VRS कान गेल्लें VRS कान गेलें वय वय कित्याक म्हळ्यार एक फर्स्ट ऑफ ऑल म्हज्या नवऱ्याची ताका ओपन हार्ट सर्जरी जाली ताणें VRS कान गेलें तो एकलोच एक आनी म्हजी भलायकी तितली बरी नासले नेमती आनी भुरग्यांक नासले नेमती हांवें VRS कान घेवचें पडलें आनी सेंटर म्हळ्यार आमकां टिचर्स एसोसिएशनांत सप्टेंबर 5 हें केलें कॅथलीक बोर्डांत हांव न्ही आमकां सेंडअप आसलें हांव कॅथलीक बोर्डाक मस्त आभारी जावन आसा कित्याक हांवें सांगल्यार एक शिक्षक वृत्ती तांणी म्हाका दिवन त्या भुरग्यां मदें कितें आसा पळय बरेंपण दाखोवन तांकां एक सुदारणे करूंक एक अवकाश दिल्ल्या खातीर करेक्ट हें हांव मरासरी इसरोवचें ना करेक्ट सकट वृत्ती बरी वृत्ती न्ही आमी जिवंत भुरग्यां मदें ते जाल्लो अनुभव आमकां मात कळचें सांगल्यार म्हाका कळना हें कारणान आनी भुरगीं बरीं स्पंदन करतात हळ्ळेचीं भुरगीं करेक्ट वय 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 तशें तुमी आतां रिटायरमेंट जावन कितली वर्सां जालीं टिचर 13 वर्सां जालीं 13 वर्सां जालीं वय 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 13 ओके आतां तुमी केदाळा म्हूण ह्या 13 वर्सांनी केंगी इस्काल सुकलां गी तुमकां म्हणून सांगल्यार जाता मिस करतात गी इस्काल कांय जाता इतले वर्सां सदां इस्कालाक वचून सदां त्या भुरग्यां मदें आसले आतां तांचे ओट्टोक मिक्स जातले तांकां शिकयतले आतां न्ही पुरा तशें रिटायरमेंट जावन घरा तुमी भलायकेच्या रिजना खातीर तुमच्या कुटुंबाच्या रिजना खातीर VRS काण गेलें जाल्यार खंयसरी ते इस्काल केंगी मिस जाता गी तुमकां सुरवेर जातालें आतां तितलें जायना कित्याक म्हळ्यार इस्कलांतून आमी पयस म्हणून बघना आमकां इगर्जे इस्कला थोडे फावटी म्हाका जड्ज जावन आपयतात तें आनी म्हजे स्टुडंट मस्त जावन आसात ते तांचे खाल्यान जाल्यार मसर कोडिके जाल्यार एक चीफ गेस्ट जावन 2-3 वर्सां आपयतात मागीर तांचे रक्तेश्वरी युवका संगम हांगा म्हज्या स्टुडंटाचें आसा क्रिस्तवांचें ते वर्सान वर्स आपयतात थोडे फावटी हांव पिड्यान पडला हुशार ना जाल्यार घरात ते येवन टीचर ಹೇಗಿದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ಸೌಖ್ಯರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ म्हणतात करेक्ट ते बारी खुशी जावचे म्हाका बारी खुशी कोण असो सन्मान खाले प्रशस्ती म्हाका चाकी ताच्याकी वरते म्हज्या ओल्ड स्टुडंटांनी एक म्हाका रेकॉग्नायज कर दिवचो मान आसा पळय
तो म्हाका बारीक कशी करता बारीक गोष्ट तशें आतां जाल्यार तुमी तुमच्या पहिल्या स्टुडंटा वटो तुमी आतां तुमकां एक कनेक्शन एक संबंध म्हणलो तुमी दवरून काण गेला खंडी जावन ओके तशी ती भुरगीं पार्टी येता ना थोडे पुटे म्हणल्यार आतां तुमचे बर्थडे जावं दी तुमचे एक टिचर्स डे जावं दी एक भुरग्यांचे कॉल येता विश करूंक एक करता टीचर आमी ह्या हुद्द्याक पावल्या म्हणून सांगून ती एक भुरगीं तुमी शिकयलेली भुरगीं समाजांत एक बाळ बरें एक कालिंगी काम करना आसात म्हणटा आसतना तो बोक्सो संतोष उतरांनी वरणूंक जायना म्हाका खंडीत गोत्ता सो ते एक एक्सपिरियन्स कशें भोगता टीचर तेचे विशय दिले म्हाका सांगतात गी खंडी जावन म्हाका तें सवाल बारी म्हाका खुशी करता बारी संतोष भोगता हांव कांय व्हडलें व्हडलें सांगूंक वचना त्या विशयांत ती घरांत येवन हें घालून टीचर आमगेर हें फंक्शन आसा हें म्हणून सांगून सांगतात थोडे फावटी हांवें सांगचें पडटा हळे तुजें काजार हॉलांत जाल्यार बरें आनी म्हणटा हॉलांत टिचर म्हणटा म्हजी हांगा मेहंदी आसा टिचर म्हणटा दायकान बोक्षी घरावन तुज्या मेहंदीक येवन जाल्यार आनी एका भुरग्याच्या काजारा जाल्यार मेहंदीक म्हाका ताच्या घरा वचूंक जायना जाल्यार ताच्या मतीन कालें बघता टीचर तांगेर आयली म्हज्या घरा येवं ना म्हणून जाता करेक्ट हॉलांत जाल्यार कशें कोत्ताय गेल्या आयल्या करेक्ट ती एक म्हजी पॉलिसी हांवें सांबाळून आयल्या करेक्ट घरा वत्ताक लागून हेंकां नापो येताना ते कंपेर करतात करेक्ट इवन तांच्या फेस्ताक जाल्यार जन्माष्टमीक बन्नी टीचर गणेश चतुर्थीक बन्नी टीचर अशें सांगून आसा पळय थोडे पडे तमाशे म्हणटा टीचरीक ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಡವರ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ म्हणटात ते एक आसता थोडे बुड्डी वय तशें म्हणचे आसात थोडे हेंकार तशें थोडे पडे घरात ताणणारी पळय दिवचे आसतात मागीर फक्कन ते काल भुरगे खंय हॉस्पिटलायज जाल्यार हांव पळोवंक येता ते दुबळे गिरेस्त म्हणनाय करेक्ट धाकल्या एकलो पेंटर पक्कान पडलो जाल्यार पळय सांगतात भुरगीं तो अशें हें करन म्हाका मेळयलें अशें म्हणून सांगून तूं कसो आसा म्हणलें फळोस तूं हें करन कसो आसा म्हणून हें करतात म्हळ्यार आमी गिरेस्तांक अशें म्हणनाय तांकां बारीक खुशी जाता हें करन रायट आनी एक काल्यार म्हळ्यार ते खंयच्या उद्योगांत खंय आसूं दीत वृत्त्यांत आमी तांकां वृत्ती गौरव म्हणलें दिचें म्हणून म्हजी अपेक्षा रायट आतां म्हजो एकलो स्टुडंट आयलो पेंटर हांगा पळय पेंटींग केल्यार ನೀನು ಅದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನೀನು ಹೇಗಿದ್ದಿ ಮುಂಚೆಗೆ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಹಿಡಿತದೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ म्हणून सांगून हे प्रत्येक गौरवाच्या विशयान सांगचें हांवें तें आमी सबारपट विचारता हांव आतां टिचर जावंक पुरो म्हजो एकलो स्टुडंट डॉक्टर जाला जाल्यार आतां इंजिनियर जाला म्हणून सांगून ताका एका वचनांत हांवें संबोधन करूंक बरें न्ही ताच्या वृत्त्यांत आसता म्हजें बघप ತಕ್ಷಣ ಮಗೆ ತೇ ಥೋಡೆ ಪಟ್ಟಿ ಮುಂಟಾತು ಎಂತ ಟೀಚರ್ ನೀವು ನನಗೆ ನೀವು ಹೇಳುವುದು ನನಗೆ ಏನೋ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂಟಾತು ಹೆಂಗ ಆಗ ನೀವು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗ ನಾನು ಏಕವಚನ ಈಗ ನೀವು ಇಂಥ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ವೃತ್ತಿ ಗೌರವ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಮುಂಚೆ करेक्ट समजायला म्हणजे हें करना आम्ही वृत्ती गौरव दिवंक शिकायचे करेक्ट हर एका मनशाक तसो मनुष्य गौरव म्हणलो आसा तो खेलशी जावन दी हें कर कॅस काडचो करेक्ट या वन रिपेरी करचोय जावन दी तांकां आमी एकवचनांत एक करचें सोमाने म्हण म्हाका बघता सकाळांनी गळचें घाल्या पोटा खातीर करेक्ट एक वकील गळटा त्या पोटा खातीर एक केलशी गळटा खातीर गळचें पोटा खातीर करेक्ट सांबाळून सडा संपुरो पूण ताच्या वृत्तीचे एक डिग्निटी म्हणटा पळय हें करन तांकां आमकां आमी गौरव दिवंक जाय म्हणजे बघा करेक्ट नीती खातीर नितीन जियोवन नितीन गळोवन आपणाच्या पोट भरच्या मनशाक खंडीत जावन तसो गौरव फावो म्हणलें एक बरें चिंताप आमच्या समाजाक तुमी दिला टिचर देखून हांव तुमकां रणी जावन आसा तशें म्हणटा आसतना म्हाका गोत तशे प्रमाणे तुमी इगर्जेंत तुमच्या आग्राच्या फिरगजेंत बारी एक एक्टीव मेंबर वाड्यांनी तुमी एक एक्टीव मेंबर म्हणून आयकलां तशें ते इल्लेशें म्हाका सांगतात गे टिचर खंडीत जावन म्हाका वचून तांचे ओटो तरणाटे ओटो बसोवंक आनी म्हाका जायना उडकाणां घालूंक म्हाका 7 वर्सां जालीं पूण ती आमगेर येवन दाखल्याक आमचे तो गुरकार ना हांगाच गर्दीचें हें करना आमगेर येता ती म्हज्या ऑफिसांत हांगा हायस्कूल ऑफिसांत ती क्लॅरिकल तूं आसली येवन दिसाता टिचर आमी खालें प्रोग्राम करचें भुरग्यांक एक करया आमी तरणाट्यांक एक करया अशें आमी सांगून आनी आमगेर घरा वयर प्रॅक्टीस आनी पुरा करचें पुरो आसा हांवें कालां करचें सांगलें हांव मुखार पडना भुरग्यांक चोडचें तुमी पुरो फाटल्यान एले मारया काय फाटल्यान मात्र हें करचें अशें करया पुरा म्हूण सांगून आसा पळय ती म्हाका रेकॉग्नायज करतात हर एकां ती वाड्या जमाती जावन ते खंयचें जावन हें करतात तशें मागीर इगर्जे गोळीक मंडळांत आनी पुरो खंय आसात गे खंयच्यात म्हणी आतां ना पयलीं आसली एक्टिव्ह संतोश जावन आमच्या 300 वर्साचो जुबले त्या दळा आमकां परजळ म्हणल्यार मॅगझीन आसलो हें करना ताका हें करन
कॉपरेशनाने दिवन तेदळा मस्त वावर केला ते बरी खुशी जाल्या. ओके तुमकां म्हळ्यार तुमी कन्नड टिचर म्हणटा ना, कन्नड म्हळ्यार कन्नड जावन कोंकणी जावन काले बरोवचें आनीक काबाना बरोवचें तशें काले लेखना बरोवचें काले म्हणे तशी संवय आसा गी? लेखना म्हणजे स्टुडंट्स ओल्ड स्टुडंट्स बरयतात आनी करेक्शनां काडटात हांगा अण्ण थोडे भोवटे एकलो ಹಿಂದೂ ಬರ್ಗ ಚೋಳುಂತ ಬರೋನು ಟೀಚರ್ ಈ ಕೃತಿ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ सांगून शंकरन कृती दिवन गेल्लो आसा आनी थोडे पटे बरें इल्लें करेक्शनां की म्हाका धाडटात. फादर रोहन म्हणून आसा तो श्रीलंका आसा तो कन्नडांत बरयता टिचरान तुका म्हणे सुख असल्यार हें कर मागीर करेक्शन करना मागीर ताका धाडचें. वय वय तुमी जावन कांय बरयलें म्हळ्यार बुकांक आनी बरोवचें तें कांय करून ना हांव मोटिवेट करता. ओके वय 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 म्हळ्यार एक टिचर म्हणटा ना एक इस्कॉलांत आसतना काम जाता आतां टिचर म्हळ्यार आपणा सक्कडी गोत्ता अशें म्हणल्यार जाल्यार एक सिट्युएशन आसता. म्हळ्यार इस्कॉलांत स्कूल डे जाताना तुमी डान्सी शिकयचे, तुमी पोदें शिकयचे, तुमी नाटक बरयचे, तुमी ताका प्रॅक्टीस जे सक्कडी करयचे म्हणटाना टिचर म्हणटाना एक ऑलराउंडर म्हणून आसता. तशी तुमी इस्कॉलांत आसतना अलें खालें पुरा केलां गी भुरग्यांक? खंडीत जावन भुरग्यांनी सगळ्यांची तें टिचर म्हळ्यार सर्वज्ञ सकट गोत्ता आसता आमी सांगून करेक्ट तें आसतात. हेंच्यान चरक्या भुरग्यांक हांवें डान्स शिकयला, ड्रामाय करयला आनी कन्नडा टिचर म्हळ्यार कलें लोकेशन कॉम्पिटिशन येवन दी, कलें एस्से कॉम्पिटिशन येवन दी तें कन्नडा टिचरच्या मतार घालचें. ओके तें कलेय जावन दी मागीर नोटीस दिलें आनी भुरग्यांक आनी परत सिलेक्ट केलें तांच्यान सिलेक्शन करचें. म्हळ्यार आमची भुरगीं घरा कांय तांकां बॅकग्रावंड ना आनी बिडी बंचे जाल्ले ती हांवेंच लायब्ररी वचून बूक हाडिचे बरयचे तांकां शिकोवंक दिवचे सक्कड करचें पडटा आनी तांचो ददोस काय आसा करेक्ट आमकां. करेक्ट आनी कली एक हांवें फिल्मी डान्सांची हांवें शिकोवना हांव ताका फॉरिना कितें आमी सांगल्यार आमी सांगतना कल्चरल एक्टिविटीज सांस्कृतिक कार्यक्रम म्हणटा निजम ते आमचे संस्कृती ही म्हूण म्हाका थोडे फावटी बघचें आतां पळयतना. करेक्ट कित्याक म्हळ्यार आमची संस्कृती दुसरी आसता तेन्ना एक्झिबीट करता. हांवें सट्टाव जानपद नृत्य फोक डान्स हांवें सट्टाव शिकोवचें चेडक्यांकी चेडवांकी आनी सट्टाव शिकयतना आतां चिल्ड्रन्स डे जाल्यार सगळी क्लास इनवॉल्व जावचे बरी शिकोवचें. करेक्ट तूं कशेंय कर कलेंय कर कांय बरें करनातल्यार तूं फाटल्यान रावून दिता काय एक हांवें पार्टिसिपेट केलें म्हणजे एक संतोश आसता करेक्ट वय आनी ते आतां सांगतात आमकां हांवें तें शिकयलें टिचर जानपद नृत्य म्हणून हें करना ताचो उडास आसता. उडास आसता वय खंडीत वय वय वय. ओके टिचर तुमी आज मुस्त विशय तुमचे कडेन आमी उलयले आनी तुमच्या जिणे विशयान जावन दी तुमी भुरग्यांक शिकयले विशय तुमी मुस्त सांगले. तशें म्हणटा आसतना तुमच्या स्पेशल क्लासीक पेक्षा पयले आमच्या विक्षकांक कितें तरी सांगूंक कशें येतात गी? म्हजो एक संदेश काले म्हण सांगल्यार व्यक्ती कोणीय जावन दी ताच्या कामाक आमी गौरव दिवंक जाय ते दळा ताकाय ददोसकाय आनी आमकांय संतोश भोगता. हो एक अवकाश म्हाका दैजी वर्ल्ड टीव्हीन करून दिल्ल्या खातीर तांकां हांव आभारी जावन आसा. देव बरें करूं म्हणटा. तर टिचर बारे बरो संदेश तुम्ही दिला. वृत्ती गौरव तशेंच व्यक्ती गौरव दिजे म्हणलो बरो संदेश आमच्या विक्षकांक तुम्ही दिला. तशें म्हणटाना तुमचे स्पेशल क्लासीक आतां वेळ जालो तुमची स्पेशल क्लास आमी करया गे आतां. जायत हांवें सांगचें जाल्यार आजकाल आमकां भोव गरजेचें जावन आसा सकट धर्माच्या वयर एक मोग विश्वास दवरचें. आमचो धर्म मात्र श्रेश्ठ न्ही दुसऱ्यांचोय श्रेश्ठ. आमकां आमच्या धर्माचेर अभिमान आसूंक जाय पूण दुसऱ्या धर्मा विशीं आमी तांकां गौरव दिवंक जाय आनी त्या धर्मा विशीं आमी जाल्यार इल्लें चिंता पेटोवया. कित्याक म्हण सांगल्यार तें आजकाल आमकां जियोंक भोव गरजेचें. आदल्या कालार कितें करताले म्हण सांगल्यार आमी कुटुंबांत शेजारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी जाल्यार थंगेर ती आपयतालीं ती आमगेर येतालीं. आमच्या व्हडल्या फेस्ताकी हांवें पळयलां सुमार जाणां आमगेर अक्रिस्तांवां येतालीं आनी जेवतालीं आनी चलतालीं आनी आमी ल्हानपणांत खेळटना पर्यंत कांय भेदभाव करनासतना एकच जातीचें एकच धर्माचें म्हणलें बरें आमी जियेतल्या. आतां दाखल्या सांगचें जाल्यार कळ्याचीं झाडां करचीं क्रिस्तांवांनी कळे बंचे कोणे हिंदुवांच्यांनी या अक्रिस्तांवांनी आतांनी बंचे आनी विकचें आमच्या मुस्लीम भावांनी ते मळचे हिंदू धर्माच्यांनी. हातूंत तिनी धर्म एकतल्याक आयले. कळे करचे क्रिस्तांवांनी
आणि विकचे आमच्या मुस्लिम भावानी माळचे हिंदू धर्माच्यानी ती म्हण आम्ही करता हे उपयोग सर्ती करले निमती एक दखलो आम्ही मतीन दवरल्यार सगळ्यांक सगळ्या धर्माच्या या समाजान जियेचे जाल्यार सगळ्यांची गरज आसा हे आमी समजून घेवंक जाय म्हूण सांगून म्हजे अभिप्राय जावन आसा. तशें जाल्ल्यान आमची भारतीय संस्कृती म्हूण सांगल्यार सगळ धर्माचें एक पाळणें. तशें जाल्ल्या निमती कितें आदी आमच्या मालगड्यांनी तांचे संप्रदाय पाळून आयल्यान की सगळ धर्माच्यांक तांणी एक बरी देख दिल्या तें आमी मुंदरसून व्हरचें भोव बरें म्हणून हांव सांगूंक अपेक्षितां. जात कात राजकीय म्हणून सांगले ल्हान कारणा कारणानो आज संबंध पाड करणं एकामेकाची वळख नसताना एकामेका ते राग मोसर द्वेष हगे म्हणून सांगून सादीसूंच्या या काळार सकट धर्मांनी संगता मेळून बऱ्यान मोगांनी एकवटान जियेचे म्हणलो बरो संदेश आज एलिझाबेथ टिचरीन आमकां दिला. तर हो एपिसोड खंडीत जावन तुमकां बरो लागलो म्हणली म्हजी अभिप्राय. तुमकां बरो लागलो जाल्यार खंडीत जावन एपिसोड सर्वा लागीं शेअर करा. तशेंच तुमच्या शेजारा तुमच्या कुटुंबांनी वा तुमकां वळख असली कोणी टिचर आसात जाल्यार तांकां हांगासर हाडून तांची काणी तुमच्या मुखार आमी दवरूं जाय म्हणून तुमी अपेक्षितात तर स्क्रीनार आसलेल्या ह्या नंबराक आमकां संपर्क करा. परत अनेक टिचरी वट्टुको वा मास्टर वट्टुको येवच्या हप्त्यान तुमचे सांगत हांव परत आसतले. तवळ पर्यंत पळोवन रावा दायजी वर्ल्ड 24/7. समेस्तांक देव बरें करूं.